सद्याक तरी मंत्रिमंडळाच्या फेररचणूक बदल करपा विशीं चर्चा ना अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी सांगलें। आमदार निलेश काब्रालाक विश्वासात घेवन आनी केंद्राचो निर्णय मान्य करून आलेख सिकेराक मंत्रीपद दिलां अशें सभापतीन स्पश्ट केलें। सद्याक तरी मंत्रिमंडळाच्या फेररचणूक बदल करपा विशीं चर्चा ना अशें सभापती रमेश तवडकार हांणी सांगलें। आमदार निलेश काब्रालाक विश्वासात घेवन आनी केंद्राचो निर्णय मान्य करून आलेख सिकेराक मंत्रीपद दिलां अशें सभापतीन स्पश्ट केलें। शिवोले लायटीच्या खांब्यार चोडून काम करतना मोर्जेचो लायन हेल्पर कृष्णा पवाराक शॉक लागून दुर्दैवी मरण आयलें। मजगती थळावो आमदार जी तारोलकार आनी कृष्णा पवाराच्या घरच्यांनी आजिलो हॉस्पिटलांत वचून अधिकाऱ्यांक घेराव घालो आनी ह्या घडणुकेंत आस्पाव आशिल्ल्यांक सेवेंतल्यान निलंबीत करचे अशी मागणी केल्या। शिवोले लायटीच्या खांब्यार चोडून काम करतना मोर्जेचो लायन हेल्पर कृष्णा पवाराक शॉक लागून दुर्दैवी मरण आयलें। मजगती थळावो आमदार जी तारोलकार आनी कृष्णा पवाराच्या घरच्यांनी आजिलो हॉस्पिटलांत वचून अधिकाऱ्यांक घेराव घालो आनी ह्या घडणुकेंत आस्पाव आशिल्ल्यांक सेवेंतल्यान निलंबीत करचेची मागणी केल्या। बिरेस्तारा खोर्ले म्हापसा 18 वर्साच्या चल्यान आत्महत्या केली। दनपारां 3:30 वरांचेर ताच्या बापायन ताका उलो घाल्लो। तो कांयच जाप दिना जालो म्हणून बापायन रुमांतल्यान दार लॉक आशिल्ल्यान दुसऱ्या दारांतल्यान वचून पळयलें जाल्यार ताणें रुमांत आत्महत्या केल्ली। म्हापसा पुलिसांक कळीत केले उपरांत तांच्यांनी घटनाथळार येवन पंचनामा केलो। आत्महत्या केल्ल्या चल्यान एक नोटूय बरयला। आपूण आत्महत्या करता पूण ह्या कारणाक कोणाक दोश दिवचो न्ही अशें तांणी ह्या नोटांत बरयलां। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास पुलीस करतात। कोंकण रेल्वे सतत सघन तिकेट तपासणीची मोहीम आयोजित करता। फाटल्या 3 म्हयन्यांत वट्टत 14,150 अनियमीत रेल्वेन प्रवास करपी मेळ्ळ्यात। ह्या प्रवाशांक दंड दिवन वट्ट 86,37,820 रुपया फायन घेतल्या। प्रवाशांनी योग्य पद्दतीन आनी तिकेटी काडून प्रवास करचो अशें कोंकण रेल्वेचो डिवायड रिजनल मॅनेजर बबन घाटगे हांणी म्हायती दिली। कोंकण रेल्वे सतत सघन तिकेट तपासणीची मोहीम आयोजित करता। फाटल्या 3 म्हयन्यांत वट्ट 14,150 अनियमीत रेल्वेन प्रवास करपी मेळ्ळ्यात। ह्या प्रवाशांक दंड दिवन वट्ट 86,37,820 रुपया फायन घेतल्या। प्रवाशांनी योग्य पद्दतीन आनी तिकेटी काडून प्रवास करचो अशें कोंकण रेल्वेचो डिवायड रिजनल मॅनेजर बबन घाटगे हांणी म्हायती दिली। देव नागेशाचो कार्तिक पौर्णिमा जात्रोत्सव सुरू जाला। हे जात्रोत्सवाक नागेशाचे भक्त मोठ्या संख्येन हजेरी लायतात। देव नागेशाचो कार्तिक पौर्णिमा जात्रोत्सव सुरू जाला। ह्या जात्रोत्सवाक नागेशाचे भक्त मोठ्या संख्येन हजेरी लायतात।
वनिगाळ शिगाव नाचण्याचे पीक घेवपी दोन भावांक व्हडा प्रमाणात नाचण्याच्या पिकावळीचे नुकसानाक तोंड दिवचे पडले. आडवेळ्या पावसाक लागून नाचण्याच्या पिकाक कीड लागून पिकावळ पेड्ड्यार जाल्ल्यान हे लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा. विभागीय कृषी खात्यान ह्या लुकसाणाची पळोवणी केल्या अशें शेतकार उल्हास देसाय हांणी सांगलें. वनिगाळ शिगाव नाचण्याचे पीक घेवपी दोन भावांक व्हडा प्रमाणात नाचण्याच्या पिकावळीचे लुकसाणाक तोंड दिवचे पडले. आडवेळ्या पावसाक लागून नाचण्याच्या पिकाक कीड लागून पिकावळ पेड्ड्यार जाल्ल्यान हे लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा. विभागीय कृषी खात्यान ह्या लुकसाणाची पळोवणी केल्या अशें शेतकार उल्हास देसाय हांणी सांगलें. पर्यावरणीय मंत्री अलेक्स सिकेरान आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान शुक्रारा एसजीपीडीएतल्या बायोमिथेनेशन प्लांटाची पळोवणी केली. प्लांटात मशिनरी नाशिल्ल्या कारणान प्लांट बंद आसा अश्यो कागाळी थळाव्यांनी केल्ल्यो. प्लांटाची तपासणी करपाचे आदेश मंत्र्यान अधिकाऱ्यांक दिल्यात आनी प्लांट बेगीनूच सुरू जातलो अशी खात्री करून दिली. पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिकेरान आनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान शुक्रारा एसजीपीडीएतल्या बायोमिथेनेशन प्लांटाची पळोवणी केली. प्लांटात मशिनरी नाशिल्ल्या कारणान प्लांट बंद आसा अश्यो कागाळी थळाव्यांनी केल्ल्यो. प्लांटाची तपासणी करपाचे आदेश मंत्र्यान अधिकाऱ्यांक दिल्यात आनी प्लांट बेगीनूच सुरू जातलो अशी खात्री करून दिली. पयल्या 2 पावण्यार 9 खण ब्लॉकांची पावणी जाले उपरांत आता तिसऱ्या पावण्यार आनीक 4 खण ब्लॉकांची पावणी जातली. खणी सुरू जावपा खातीर पर्यावरणीय दाखले दिवपाची प्रक्रिया नेटान करपाचे आदेश मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. पयल्या 2 पावण्यार 9 खण ब्लॉकांची पावणी जाले उपरांत आता तिसऱ्या पावण्यार आनीक 4 खण ब्लॉकांची पावणी जातली. खणी सुरू जावपा खातीर पर्यावरणीय दाखले दिवपाची प्रक्रिया नेटान करपाचे आदेश मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. चोपनाव्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात रिस्टोर्ड क्लासिक्स ह्या विभागा खाला 7 भारतीय सिनेमांचे प्रदर्शन जाता. हातून विजय आनंद हांणी दिग्दर्शित केल्लो गायड, चेतन आनंदान दिग्दर्शित केल्लो हकीकत आणि बिरेन नाग हांचो 20 साल बाद हे सिनेमा प्रदर्शित जातात. ह्या विभागा खाला 4 प्रादेशीक भाशेंतल्या चित्रपटांचो आस्पाव केल्लो आसा. हातून देबाकी बोस दिग्दर्शित बंगाली सिनेमा विद्यापती, पी.के. आरे हांचो श्यामची आई, के.व्ही. रेड्डींचो तेलुगू चित्रपट पाताल भैरवी तशेंच मृणाल सेन हांचो कोरस ह्या बंगाली चित्रपटांचो आस्पाव आसा. चोपनाव्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात गोयच्या फिल्मांचे खासा प्रदर्शन शुक्रारा सावन सुरू झाले. दिनेश भोसले आणि दिग्दर्शित केल्लो गाथन, निलेश मालकर दिग्दर्शित हॅशटॅग एमोजी, क्रिस्ट सिल्वाचो क्रेझी मोगी, राजाराम गोपाळ तुरीचो मार्वल, हिमांशू सिंहाचो पीस लिली सेंट कॅसल, ट्रॉय रिबेरोचो द विटनेस आणि प्रवीण चौगुलेचो यशोदा या फिल्मांचो आस्पाव आसा. फिल्मांचे खासा प्रदर्शन शुक्रारा सावन सुरू झाले. दिनेश भोसले आणि दिग्दर्शित केल्लो गाथन, निलेश मालकर दिग्दर्शित हॅशटॅग एमोजी, क्रिस्ट सिल्वाचो क्रेझी मोगी, राजाराम गोपाळ तुरीचो मार्वल, हिमांशू सिंहाचो पीस लिली सेंट कॅसल, ट्रॉय रिबेरोचो द विटनेस आणि प्रवीण चौगुलेचो यशोदा या फिल्मांचो आस्पाव.
गोंय सरकारान शुक्रारा बजेट मॅन्युअल लॉन्च केलो. अर्थसंकल्प तयार करपाची प्रक्रिया अधिकारी, पत्रकार आणि सर्वसामान्य लोकांक कळची हे खातीर हे बजेट मॅन्युअल काढला. गोंय सरकारान शुक्रारा बजेट मॅन्युअल लॉन्च केलो. अर्थसंकल्प तयार करपाची प्रक्रिया अधिकारी, पत्रकार आणि सर्वसामान्य लोकांक कळची हे खातीर हे बजेट मॅन्युअल काढला. तुळे इलेक्ट्रॉनिक सिटीत झेन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड हे IT कंपनीक सरकारान जमीन हस्तांतरीत केली. झेन टेक्नॉलॉजी ही कंपनी एंटी ड्रोन तंत्रज्ञान विकसित करपाच्या क्षेत्रात वावुरता. तुळे इलेक्ट्रॉनिक सिटीत झेन टेक्नॉलॉजी लिमिटेड हे IT कंपनी सरकारान जमीन हस्तांतरीत केली. झेन टेक्नॉलॉजी ही कंपनी एंटी ड्रोन तंत्रज्ञान विकसित करपाच्या क्षेत्रात वावुरता. गांवगिऱ्या वाठारांनी कदंबाक लागून येरादारीची सोय बरी आसा. फुडल्या दिसांनी चडांत चड कदंबा बशी खासा करून इलेक्ट्रीक कदंबा बशी सुरू करतले आणि वाळपय कदंबा बस स्टेशनाचेर पास सेवा सुरू करतले, अशी माहिती कदंबा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय घाटीन दिली. गांवगिऱ्या वाठारांनी कदंबाक लागून येरादारीची सोय बरी आसा. फुडल्या दिसांनी चडांत चड कदंबा बशी खासा करून इलेक्ट्रीक कदंबा बशी सुरू करतले आणि वाळपय कदंबा बस स्टेशनाचेर पास सेवा सुरू करतले, अशी माहिती कदंबा महामंडळाचो व्यवस्थापकीय संचालक संजय घाटीन दिली. बाणावले पंचायत वाठारांत वेस्टर्न बायपासा कुशीक वयर उडोवपाच्या प्रकरणात शुक्रारा पोलीस कागाळ केल्या. बाणावले पंचायतीन कोलवा पुलिशेंत मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष आनी मुख्याधिकारी आड ही कागाळ केल्या. बाणावले पंचायत वाठारांत वेस्टर्न बायपासा कुशीक वयर उडोवपाच्या प्रकरणात शुक्रारा पोलीस कागाळ केल्या. बाणावले पंचायतीन कोलवा पुलिशेंत मडगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष आनी मुख्याधिकारी आड ही कागाळ केल्या. शुक्रारा इफ्फीक 5व्या दिसा इन कन्वर्सेशन ह्या सत्रांत बॉलिवूडचो अभिनेतो मनोज वाजपेयी हांणी सिनेमोगे वांगडा भासाभास केली. फिल्माच्या दुनियेचो प्रवासाचेर ताणें आपले अणभव सांगले. फिल्माच्या थिएटरांतल्यान OTT प्लॅटफॉर्म मेरेनच्या प्रवासाचेर तांणी उलोवप केलें. शुक्रारा इफ्फीक 5व्या दिसा इन कन्वर्सेशन ह्या सत्रांत बॉलिवूडचो अभिनेता मनोज वाजपेयी हांणी सिनेमोग्यां वांगडा भासाभास केली. फिल्माच्या दुनियेचो प्रवासाचेर ताणें आपले अणभव सांगले. फिल्माच्या थिएटरांतल्यान OTT प्लॅटफॉर्म मेरेनच्या प्रवासाचेर तांणी उलोवप केलें.
शुभमंगल सावधान या मंगलाष्टकाच्या सुरांत गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत कार्तिक द्वादशीक तुळशीची लग्न व्हडा दबाशान लागली. लग्ना निमतान दरेका घरात सामकिल्ल्यो तुळशी नवे व्हंकलेवरी नटिल्ल्यो. गांवागांवांतल्या देवळां सामकिल्ल्या तुळशींची लग्नां लागतकीच घराघरांनी लग्नाची धूम सुरू जाली. राती उसऱ्या मेरेन सगळे कडेन लग्नाची उमेद फाकिल्ली. दोन दीस पयलीं हवामान खात्यान पावस पडपाचो अदमास उक्तायल्लो. व्हडल्या दिवाळेच्या तोंडार गोंयच्या कांय वाठारांत आडमेळ्या पावसान हाजिरी लायली. दिवचल 70 तशेंच दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी गडगड्या सयत पावसान हाजिरी लायली. ह्या पावसाक लागून पुराय जीण विस्कळीत जाली. दोन दीस पयलीं हवामान खात्यान पावस पडपाचो अदमास उक्तायल्लो. व्हडल्या दिवाळेच्या तोंडार गोंयच्या कांय वाठारांत आडमेळ्या पावसान हाजिरी लायिल्ली. दिवचल 70 तशेंच दक्षिण गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांनी गडगड्या सयत पावसान हाजिरी लायिल्ली. ह्या पावसाक लागून पुराय जनजीण विस्कळीत जाली. कोण म्हणटा नशीब बी कांय नासता. तुमचो नशिबाच्या खेळाचेर विश्वास ना जाल्यार ही बातमी तुमच्या खातीर. सांखळे हरवळे अशीच एक घडणूक घडल्या. हरवळे सांखळेची जाणटी बायल राधिका मळी ती फाटली 4 म्हयने दुयेंसाक लागून हांतरुणार आशिल्ली. हालीं तेंपार तिका मातशें बरें दिसपाक लागिल्ल्यान हालीं ती आपल्या आपूण मान्न्यान वचपाक लागिल्ली. बिरेस्तारा ती मध्यान राती अशीच मान्न्यान गेल्ले कडेन ती न्हिदताली ते घराचे कुडीर झाडाचो खांदो पडलो. खांदो आनी फुटिल्ले नळे तिचे खाटीचेर पडले. मात ती तेच वेळार मान्न्यान गेल्ल्यान साल्वार जाली. गोंयांत 8 ते 13 जानेवारी ह्या काळात इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचें आयोजन केलां अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. ह्या महोत्सवांत 10,000 वयर प्रतिनिधी वांटो घेतले जाल्यार संवसारीक पावंड्यावेले शिक्षण तज्ञ तशेंच खेळगडी ह्या महोत्सवांत वांटो घेतले. दिव्यांग व्यक्तीच्या सक्षमीकरणाच्या हेतान गोंयांत पोरूं सावन पर्पल फेस्टाचें आयोजन जाता. गोंयांत 8 ते 13 जानेवारी ह्या काळात इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टाचें आयोजन केलां अशी माहिती समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी दिली. ह्या महोत्सवांत 10,000 वयर प्रतिनिधी वांटो घेतले जाल्यार संवसारीक पावंड्यावेले शिक्षण तज्ञ तशेंच खेळगडी ह्या महोत्सवांत वांटो घेतले. दिव्यांग व्यक्तीच्या सक्षमीकरणाच्या हेतान गोंयांत पोरूं सावन पर्पल फेस्टाचें आयोजन जाता. कला आणि संस्कृती संचालनालया वतीन 2023-2024 युवा सृजन पुरस्कार आणि कला गौरव पुरस्कार जाहीर जाल्यात. कला आणि संस्कृती संचालनालया वतीन 2023-2024 युवा सृजन पुरस्कार आणि कला गौरव पुरस्कार जाहीर जाल्यात.
काब्रालाच्या जाग्यार म्हाका मंत्री पदावेल्यान राजिनामो दी म्हूण सांगिल्लें जाल्यार हांवें न्हय मंत्रीपदाचो त्याग करपाचो. भाजपाक आमी निश्ठावंत आनी भाजपाची संस्कृती आमकां शिकयता स्वता खातीर न्ही तर पक्ष बळकट करपा खातीर वावरप. देखून कट्टर भाजप कार्यकर्तो पक्षा खातीर पांय उतार जावपाचो मंत्रीपदांतलो भाजपाचो दुसरो निश्ठावंत सुभाष फळदेसायन सांगलें. काब्रालाच्या जाग्यार म्हाका मंत्रीपदावेल्यान राजिनामो दी म्हणून सांगिल्लें जाल्यार हांवें न्हय मंत्रीपदाचो त्याग करपाचो. भाजपाक आमी निश्ठावंत आनी भाजपाची संस्कृती आमकां शिकयता स्वता खातीर न्ही तर पक्ष बळकट करपा खातीर वावरप. देखून कट्टर भाजपा कार्यकर्तो पक्षा खातीर पांय उतार जावपाचो मंत्रीपदांतलो भाजपाचो दुसरो निश्ठावंत सुभाष फळदेसायन सांगलें. शिरगांवच्या सरकारी मुळार शाळेच्या इमारत प्रश्नावेल्यान पालक आक्रमक जाल्यात. शाळे खातीर जाता तितल्या बेगीन नवी इमारत बांदची अशी मागणी पालकांनी केल्या. इमारत बांदपाक आडनदर जाली जाल्यार येता त्या लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाक फाटीं रावचे नात अशी शिटकावणी पालकांनी दिल्या. शिरगांवच्या सरकारी मुळार शाळेच्या इमारत प्रश्नावेल्यान पालक आक्रमक जाल्यात. शाळे खातीर जाता तितल्या बेगीन नवी इमारत बांदची अशी मागणी पालकांनी केल्या. इमारत बांदपाक आडनदर जाली जाल्यार येता त्या लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाक फाटीं रावचे नात अशी शिटकावणी पालकांनी दिल्या. भुईपाल सत्तरीच्यान पंढरपूर कार्तिकी वारेक गेल्लो आनी उपरांत गायब जाल्लो वारकरी निमणो सांपडलो. पूण कोणे तरी ताची लूटमार केली आनी ताका बरोच शेप लावन काडलो. तो गायब जाल्ल्याची कागाळ ताच्या वांगड्यांनी पंढरपूर पुलिशेंत केल्ली. पूण पुलिशेन ताचो सोद घेवंक नाशिल्ल्याचें ताचे वांगडी सांगता. पुलीस स्टेशना कडल्यान अर्ध्या किलोमिटराच्या अंतराचेर हो मनीस सांपडिल्ल्यान ताच्या वांगड्यांनी पुलीस तपासाचेर प्रश्न उपरासला. भुईपाल सत्तरीच्यान पंढरपूर कार्तिकी वारेक गेल्लो आनी उपरांत गायब जाल्लो वारकरी निमणो सांपडलो. पूण कोणे तरी ताची लूटमार केली आनी ताका बरोच शेप लावन काडलो. तो गायब जाल्ल्याची कागाळ ताच्या वांगड्यांनी पंढरपूर पुलिशेंत केल्ली. समाज माध्यमाचेर डीप फेक सारख्या ॲप्लिकेशनाच्या वाडट्या गैरवापराचेर बेगीनूच नियंत्रण हाडटले अशी माहिती केंद्रीय म्हायती आनी तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो वाडटो गैरवापर खपोवन घेवचे नात. फुडल्या 10 दिसां ताचेर खर निर्णय घेवप जातलो अशेंय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी स्पश्ट केलां. समाज माध्यमाचेर डीप फेक सारख्या ॲप्लिकेशनाच्या वाडट्या गैरवापराचेर बेगीनूच नियंत्रण हाडटले अशी माहिती केंद्रीय म्हायती आनी तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी दिली. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्साचो वाडटो गैरवापर खपोवन घेवचे ना. फुडल्या 10 दिसां ताचेर खर निर्णय घेवप जातलो अशेंय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी स्पश्ट केलां. उत्तर चीनांत ल्हान भुरग्यांक H9N2च्या वाडट्या केशींक लागून भिरांतीचें वातावरण पातळ्ळां. मात ह्या व्हायरसाक लागून भारतीयांक ह्या दुयेंसा पासून उणो धोको आशिल्ल्याचें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान स्पश्ट केलां. चीनांत सध्या उपराशिल्ल्या धोकादायक परिस्थितीक लागून भुरग्यांक श्वासनाच्या दुयेंसांक तोंड दिवचें पडटा. हाचे फुडें जर कसली गंभीर परिस्थिती निर्माण जाली जाल्यार भारत तयार आसा अशें केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान कळीत केलां.